सांजुआप्रमाणे जेजूच्या कष्टा मरणाची शुभ वार्ता. अध्याय 18 वोळ 1 तावन अध्याय 19 वोळ 42 पर्यंत. इतले सांगून जातस जेजू आपल्या आशिसा सोवे भायर सरलो आणि केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच असलेल्या एका मळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेरां सोवे थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकट घडोवंक आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सर तुमी कोणाक सोदतात म्हूण विचारी लागलो. नजारेतच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगले. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाता सुबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हूण सांगलेंच ते पाटी सरले आनी धरणी कापटले. परत जेजून तांकां सवाल केले, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली, हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगले. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाये गी. तवळ सैनिकांनी सेनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नास शिंवेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेला कायफासाचो मांव. सगळे परचे बसत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सूचन दिल्लें कायफासानच. सिमोन पेद्रू आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगाता ते श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवाटासरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचो वळखीचो तो आनी एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवाली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली, तुंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? पेद्रून जाप दिली, हांव न्ही. हिंव खातालें देखून साकर आनी नौकर इंगल्याचें आकटें पेटोवन ताच्या भोंवतणी उबे रावून धग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावून धग घेतालो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताच्या शिकवणे विशांत विचार केल्लो. जेजून ताका जाप दिली, सक्टांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनेगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांव सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलेलो तसोच श्रेश्ठ याजका कायफासासरशी धाडलो. हेणे पेद्रू आनी थंयच रावून धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तुंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्ही.
श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रूक कान कत्तरलेलो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताच्या सांगाता मोळ्यांत हांवें पळयल्लो न्ही. पेद्रून परत्यान नाकारले. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कैफासाच्या घरात जावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. भश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारले, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन, तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेच तकी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला. तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्ही. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मलो. ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतस पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. हाका न्ही, बाराब्बासाक सोड म्हणून तांणी बोब मारली. बाराब्बास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशी येवन, नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ती थापडां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसिल्लो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतस, खुरसाय ताका, खुरसाय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुरसार मारा. म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा. त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावळेल्या भितर वचून, तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा. तुका खुरसावंकी म्हाका पदवी आसा. हें तूं नेणाय गी म्हणालो पिलात ताका.
जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती पदवी नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव उदारला. हे घडयेतावन ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोथोस म्हणजे शिळा धांपणी वा हेब्रेव भाशेन गब्बाता म्हणटात ते सुवातेर ताका शिंयासणार बसयलो. पास्क परबेसो आदलो दीस तो. वेळ दनपार भर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका, खुरसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें खुरसावंक सोगी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. इतल्यार पिलातान जेजू खुरसार मारच्याक तांचे तब्यान दिलो. ताणें जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो खुरीस व्हांवून कट्ट्यांची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय ताणें जेजूक खुरसार खिळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगाद घालून खुरसायलो. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन खुरसाक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक खुरसायिल्लो ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाता लागीं सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक खुरसार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काणगेली आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयर तावन सकल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पतीण मोरी आनी मागदालाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजू आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सक्कट घडले म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्याळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपदलें, आनी तकली भागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्ट परबेसो आदलो दीस. दुसरो दीस सब्बात आनी दाबाजीक परबेसो दीस. सब्बाता दिसा कुडी खुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी
त्याच दिसा काण व्हरूंक जो देवानी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें खुर्सार जोडलेल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलेंच मौन पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमंचाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनय बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमतयाच्या जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो आपूण शीस म्हणून भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड काण व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणें सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजू खुर्सायिल्ले सुवातेर एक मळो आसलो. तांतूं येदोळ कोणाकी दवरूंक नातलो नवोस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतूं दवरलो. सोम्याच्या कश्टा मरणाचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.